ದಿವ್ಯಗಲ್ಯ ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, 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 ಆರಾಧನೆ. ದೇವಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ, ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ, ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ, ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ, ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ, ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ, ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ
ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ Alleluia, 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 पवित्र Santo करो सजरसाई उन्हें पति थाऊं बवर्तान सत्मन थाऊं सुमिया जेजू वो थोड़ा वेल तुझे संग तरवनो तुकार घा सुथी होगला पे मई माधुचे भागे तो हम का दिलाई ते ओळखून घेऊन तुका मी अर्घ दिताऊं आराधन करताऊं स्तुती करताऊं सगळ्या खालसाने सगळ्या मनाने सगळ्या शक्तीने सगळ्या आत्म्याने तुका आम्ही आराधन करताव सगळे आमचे जीवित सगळे आमचे कुटुंब सगळं आमचो वावर तुझ्या पायातळ आम्ही समर्पण करताव सुम्या जेजू थोडं वेळ तुवें आमकां दिलाय तुजे संगत राबोन तुजो अनुभव सोडूंक तुका बघूंक तुजी कृपा आमकां हर एकल्याक फावो कर तुझ्या दैवीक शक्तीन आमकां भर तुझ्या काकुळतीन आमकां भर सर वाईट विघ्न अनवरान कश्टांत आमकां रक्षण दी सुम्या जेजू ओ थोडो वेळ सगळ्या काळजार आनी सगळ्या मनान सगळ्या आत्म्यान सगळ्या शक्तीन मागणें करूंक आराधन करूंक
सर वाईट येतं आमकां निवारी सर थाळणी येतं आमकां निवारी सर आमकां आमच्या वायट चिंतना तावन खंती तावन बेजारा येता पिडा शिडाचे खंती थावन निवारी सर आमच्या समस्या तावन तूं आमकां निवारी सुम्या जेजू तुजी दैवी कृपा आमच्या जिवितांत वळय सर आम्ही उभे रावया उभे रावून जेजूक आमी अर्घ गीत गावया आमच्या जिवितांत ताणें जायते बरेपण केलां आज हांगासर आमी येचे जाल्यार आज हांगासर जेजू मुखार रावचे जाल्यार आखाय तो सुखाराण देखून आमचें थंय केल्लें बरेपण वैयक्तीक बरेपण कुटुंबा थंय केल्लें बरेपण भुरग्यां बाळां थंय केल्लें बरेपण सगळें बरेपण उडासाक हाडून उपकारी मनान सगळ्या काळजान अर्घ आमी दिवया गंधितलो सोमिया कर गंधितलो सगळे मुझे जिनी तुका समर्पितलो कर गंधितलो सोमिया कर गंधितलो सगळे मुझे जिनी तुका समर्पितलो तुका सोमिया कर गंधितलो सगळे मुझे जिनी तुका समर्पितलो अर्गादितलो सोमिया अर्गादितलो सगळे मोजी जिनी तुका समर्पितलो तुझ्या हातात धरून मुझे मेट काढतलो तुझे नाव सदांच मुझ्या वंटर गाजतलो तुझ्या हातात धरून मुझे मेट काढतलो तुझे नाव सदांच मुझ्या वंटर गाजतलो तुझ्या हातात धरून मुझे मेट काढतलो तुझे नाव सदांच मुझ्या वंटर गाजतलो तुझ्या हातात धरून मुझे मेट काढतलो तुझे नाव सदांच मुझ्या वंटर गाजतलो तुझो मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो 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 बाप्पा बाप्पा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्घ दितलो सोमिया अर्घ दितलो सगळे मोजी जिनी तुका समर्पितलो
अर्घां दितलो सोमिया अर्घां दितलो सगळे म्हजे जिणी तुका समर्पितलो हरयेक म्हज्या कर्जान तुज्या पांयान पडतलो उपकार मेळटस तुका हांव अर्घां दितलो एक म्हज्या कर्जां तुज्या पांयां पडतलो उपकार मेळटस तुका हांव अर्घां दितलो हरयेक म्हज्या कर्जान तुज्या पांयान पडतलो उपकार मेळटस तुका हांव अर्घां दितलो एक म्हज्या कर्जां तुज्या पांयां पडतलो उपकार मेळटस तुका हांव अर्घां दितलो पातकांत हांव पडटना जेजो म्हणून रडतलो पातकांत हांव पडटना जेजो म्हणून रडतलो आनी पातकांत हांव पडटना जेजो म्हणून रडतलो पातकांत हांव पडटना जेजो म्हणून रडतलो पातकी जिणी सांडून तुजो आदार मागतलो आनी अर्घां दितलो सोमिया अर्घां दितलो सगळे म्हजे जिणी तुका समर्पितलो अर्घां दितलो सोमिया अर्घां दितलो सगळे म्हजे जिणी तुका समर्पितलो अर्घां दितलो सोमिया अर्घां दितलो सगळे म्हजे जिणी तुका समर्पितलो हालेलुया हाले हालेलुया 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 हालेलुया हाले अर्घां तुका सोमिया जेजू अर्घां तुका सोमिया मोगलाब तुका सोमिया जेजू गुलाब तुका सोमिया महिमा तुका सोमिया जेजू महिमा तुका सोमिया वंदन तुका सोमिया जेजू वंदन तुका सोमिया हालेलुया 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 आमी जायते फावटी आमकां मागणें करतना आमकां सारकें मागणें करूंक जायना कित्याक आमी पातकांत आसल्या वेळार आमी बोगसणे दिनातल्या वेळार आमी सारकें जेजू सरसी वचोंक जायना देखून आमचें उणेंपण आमचें अस्खतकायी आमी ह्या वेळार उडासा घडया आमी चुकल्या बरें करूंक मन आसलें पूण जायते फावटी आमचे पातकांत आमी आसल्या वरवीं बरें करूंक वयताना आमी वायटच केल्लें आसा देखून हें सगळें आमचें ह्या वेळार उडासा घडया सुम्या लागीं आमी मागया सुम्या आमचें अस्खतकायी आसा आमचें उणेंपण आसा आमचें पातक आसा उतरांनी चिंतनांनी करण्यांनी शब्दांनी केल्लें सगळें आमी ह्या वेळार उडासा घडया आमी जायते फावटी बक्षिनांतल्यो घडयो आसा जावं पुरो थंय उडासा घडया जेजू लागीं मागया आमच्या मनांतच आमी म्हणया जेजू म्हजी खाकोळट कर जेजू म्हजी विरमत पाव बरें करूंक आशा आसा आमचें उणेंपण आमकां अडखळ करता सारके मागण्याक बसूंक जायना जांबा येतात न्हीद येता झेम येता चिंतना येतात देखून हर एक चिंतनाचेर नियंत्रण करूंक जेजू लागीं आमी मागया जेजू सर चिंतनाचेर आज आमी हांगासर बसून आसा पूण आमच्या मत खंय गुंथा जावं पुरो ह्या मतींत हेर चिंतना येता जावं पुरो हे सगळे आमी उडासा घडया आनी सोम्याक भेटोवन दिवया जर आमी हांगासर मागणें करता आसतना आमच्या मतीक चिंत
चिंतना येतात खंत येता पिडा चिडा असा सगळे जेजूच्या हातान समर्पण दिवया जेजू सर्व जाणा आम्ही ताका वळखून आमचे उणेपण आमची इस्कत खाई सगळे ताच्या पांया तळा आमी दवरया सोम्या सुकल्या म्हणून सांगया सोम्या रागाच्या बराने वाईट उतरां उलयल्या जावंक पुरो कठीण उतरां उलयल्ल्याक मनस्ताप येवन राग मुन धरून वेला जावंक पुरो मुस्तकोटी जेजू मेळ्या काळजान आमी तुका सेवला आमच्या काळजांत स्विकार केला बोक्सी नासतना बोक्सुनी दीन आसतना बोक्सुनी मागन आसतना जेजू तुका आमी सेवला मागण्याक बसतना आमी जेमल्या तुजें उतर वाचून नियाळ करूंक मागणें करूंक आमकां जायते अवकाश आसले संदर्भ चुकयल्या वेळ ना म्हणले नीब दिला जेजू खऱ्या काळजान खऱ्या मनान खरे शक्तीन मागण्याक फावत वेळ आमी दिवना मागणे करतल्यांक विशयांत आमी खोडी काडल्या जावंक पुरो नकलां गेल्या जावंक पुरो सुमे जेजू काळजांत मागूंक आमकां शिकय तुवें मागणे केल्ल्यो जायत्यो घडयो आमी पळयता दीस उजवाडतच तूं मागणे करतलोय असर्यां करचे पयलीं मागणें करतलोय सुम्या जायतें तुवें मागलाय बापाच्या संबंदात तूं जियेलाय सुम्या जायते फावटी आमी तुज्या संबंदात तुटल्या बरी आमी जियेल्ले आसा हो संबंद परतून आमकां जोडूंक आशा आसा आमचें उणेपण समर्पण करून आमचें वायट सांडून बरें चिंतप चिंतो सुम्या तुजो आदार दी तुजी कृपा दी तुजी बोळ दी तुजी घटाय दी तुनी हात आमच्या काळजाचेर आमी दवरया आमी सुकल्या आमची काकुळट कर आमची बिरमत पाव बुकसणाचें गीत आमी गात आसतना सोम्या आमकां तुजें बुकसण जाय राग आसले घडयो राग दवरले व्यक्तींक समर्पण करया द्वेश करच्या जायत्या भाव भयणीक आमकां पळयतना जायना तांणी केल्ले वायट आमच्या दोळ्या मुखार येता सुम्या आमची काकुळट कर बिरमत पाव आमकां बक्षी विश्वास भांको रक्षण दिवच्या आपले तो आपयतासा विश्वास भांको रक्षण दिवच्या आपले तो आपयतासा कुळासो रक्षक जेसू तुमका आपयतासा तुका आपयतासा वंशा कुळासो रक्षक जेसू तुका आपयतासा तुका आपयतासा कष्टांनी नष्टा सांबाळल्यानो भक्तीची भक्तेल्यानो कष्टांनी नष्टा सांबाळल्यानो भक्तीची भक्तेल्यानो शांतीच्या बंदरात
आपल्या गोवा तुमका तो आपय तसा शांतीच्या बंदरा आपल्या गोवा तुमका तो आपय तसा मनशा कुळासो रक्षक जेसू तुका आपय तसा तुका आपय तसा मनशा कुळासो रक्षक जेसू तुका आपय तसा तुका आपय तसा जिजू आमकां आपयता आमचे उणेपण पळोवंक न्ही किर्तन घरांत तो आमकां सांगता आमचे उणेपण तो दर्याच्या गुंड काल उडयता आमी कितलें पातळ केलां म्हणलें न्ही बगार आमी आमची सूख वळखून आमचे उणेपण वळखून ताच्या पांयां तळा आयिल्ल्या वेळार तो आमकां दोनी हातांनी वेचीक पुताक पटलून धरले बरी पटलून आमकां धरता स्वागत करता आमकां ताच्या सर्गी बंदराक पावयता सुमी आमकां सदांच राखून आसा आमी अस्कत म्हणलें तो जाणा पूण ताची सकत आमी मागत जाय जर पथकातावन आमी पयस रावचे जाल्यार आमच्या अस्कत कायेंत आमी जैत वरीचे जाल्यार ताची कृपा आमकां गरज म्हणलें ताणें आमकां सांगलां देखून ती ताची कृपा आमी मागया आमचे उणेपण वळखून आनी मुखार त्या अस्कत कायेंत पडना जावच्याक ताची कृपा आधार बोल गटाई सकत आमी मागया सुमी सदांच ताची सकत दिवंक तयार सुम्या तुजी कृपा आमकां दी तुजी बोल आमकां दी तुजी गटाय आमकां दी पथकाच्या कणकांत बुडोवन आसच्याक बरोसो सांडून रोडोन बसच्याक विश्वास सांडल्याक रक्षण दिवच्याक सुमी आसा पथकाच्या कणकां बुडोवन बरोसो सांडून रोडन बसच्या विश्वास पाळून रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपय तसा विश्वास पाळून रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपय तसा मनशा कुळासून रक्षक जेसू तुका आपय तसा तुका आपय तसा बगलार तो आमकां रावला स्वागत दिवच्याक दैवीक तासो थाळो आयकुच्याक तो आमचे लागीं उलयता आपयता इजो तुजी कृपा आमकां दी बोल आमकां दी आमी अस्कत आमचे उणेपण वळखूंक कश्ट जाता सुम्या बगलार रावला स्वागत दिवच्या
सगळी आमची कूड सुमयाक समर्पण करत असतना आमच्या हरी एक विसवे ताका आमी भेटून दिवया. पयले दोन्ही हात आमच्या तळवेचेर आमी दवरया. पुढे सगळ्या या मोतींत आमी चिंतले हरी एक चिंतना जायते बरें आमी चिंतला. देवाक आमी अर्घ दिवया. जायते बरें चिंतलूंक अवकाश दिल्याक जायते हेरा विशयान बरें चिंतून बरें आमी वावर केला. वावर करतना आनी ती बरें वावर करीचे, बरें मागणें करीचे, वावरतान जियेचे म्हणून आमी जियेले आसा. देवाक आमी अर्घ दिवया. दोन्ही हात तळवेचेर आमी दवरून मागया. ही आमची मोत तूं पवित्र करे, नितळ करे, निर्मळ कर, कृपेन बरें, धैर्यान बरें, शक्तीन बरें. जायते बावटे जायत्या भाव भयणींक बरी मोत नासतना जी आमची भाव भयणी आसात, मोतींत अस्कत असली भाव भयणी आसात, ह्या स्वर भाव भयणीच्या उडास कडी आनी मागया. सुमया तांकां आपडे तुझ्या पवित्र हाताने आपडून तांची मोत तूं पवित्र करे. अस्कत असल्यांक बळवंत करे. जायती भाव भयणी मोत अस्कत जावन डिप्रेशनाक गेल्लीं आसा, जिवान नाका म्हणली आसात, वायट करूंक गेल्लीं आसात, जीव खाडूंक गेलीं आसात. ह्या सर भाव भयणी खातीर आमी मागया. मोतीचें नियंत्रण सुमया तूं दी. बरें चिंतून तुझें उतर नियाळ करूंक कृपा दी. भोळ दी, घटाय दी, सकत दी. तुज्या कृपेन भर. वायट चिंतूंक आमकां सोडी नाका. वायट आमच्या मोतींत आठोवंक सोडी नाका. सुमया ह्या मोतींत जायते आमी आटयले आसा, चिंतले आसा, बरें निनातले आसा. सगळे मेळेपण तुज्या पांयां तळार समर्पण करता हांव. ही मोत आमची नितळ कर, नितळ चिंतूंक, बरें चिंतूंक तुजी कृपा आमकां दी. घटाय आमकां दी, सकत आमकां दी. सोच्या कष्ट मुझे संतोष भरी काळजा दिवोळ देवा तुझ्या दोळ्यांचेर आमी दवरया. सुमया जेजू आमकां पळोवंक दोन दोळे देणे जावन तुवें आमकां दिलाय. आमी आमच्या भावा भयणीक पळोवंक, परिसर पळोवंक, एका जाग्यार थांवन आनी एका जाग्याक वचोंक, तुजें उतर वाचूंक, हेरांचे कश्टांक पावोवंक, खुमो करूंक तुवें पवित्र दोळे दिल्याय. सुमया जेजू ह्या दोळ्यां खातीर आमी अर्घ दित आसतना, तुजो उपकार बावडत आसतना ह्या दोळ्यांनी आमी बरें पळोवच्या बदलाक वायट पळयल्लें आसा. सुमया आमची काकुळट करे, आमची भीर मोत फावय.
सुम्या जेजू पळोवंक नजो जाल्लें पळयलें आसा हे सगळें ह्या वेळार तुज्या पांयां आमी समर्पिताव आमकां निथळ कर आमचे धोळे सुम्या जेजू जायत्या भाव भयणींक दिश्ट ना पळोवंक दिश्ट उणी जाल्या पळोवची सखत उणी जाल्या सुम्या जेजू हर एका भाव भयणींक पळोवची सकत तुदी भावार्थाच्या धोळ्यांनी तुका वळखूंक तुका पळोवंक तुजी कृपा दी जेजू सुम्या जेजू दोळ्यांची दिश्ट उणी जाल्ल्या दिसनातल्या हर एका भाव भयणीक तुझ्या पवित्र पांयां तळा दवरता सांगा तुझ्या आशीर्वादांनी बरे पळोवची सकत तांची फाटी धी सुम्या जेजू पवित्र कर तांची दिश्ट तांचे मन तांचे सगळे पळोवची सकत फाटी धी जेजू गे सोनिया गे म्हाका दोळ्याची दी तूं तांकां गे सोनिया गे तूं तांकां दोळ्याची दिश्ट दी तूं तांकां दोळ्याची दोन्ही हात आमच्या कानाचेर आमी दवरया सुम्या जेजू ऐकूची सकत तुवें दिली आई हे धेणे आनी एकल्याची कश्ट आयकोंक तुजें उथर आयकोंक तुजो थाळो आयकोंक बरें आयकोंक सुम्या जेजू जायत्या भाव भयणीक आयकोवची सकत ना तांकां आयकोवची सकत दी बोल दी घटाय दी सारकें आयकोवंक सुम्या जेजू जायत्या भाव भयणीक सारकें आयकना सूख आयकल्लें आसा सूख आयकोन सूख निर्धार केल्ले आसा हे दोनी खाण तुज्या पांयां तळा आमी समर्पिता सुम्या जेजू जे नांवाच्या सक्तेन ते आमकां पवित्र कर आयकोवची सकत आमकां फाटी दी आमच्या भाव भयणीचे कश्ट पिडा खंत बेजाराई हे सगळे आमी भेट करतना सारकें आयकूंक तुजो आदार लाभय तुजी दया लाभय जायते फावटी सुम्या जेजू ह्या खाणांनी खोबरो आयकल्यात खोडी आयकल्यात वायट आयकलां आयको नज जाल्लें आयकलां सुम्या आमची विरमत पाव तुनी खाण आमचे पवित्र कर सोनिया घेत आयकोची सकत दी तूं गे सोनिया दोन्ही हात आमच्या वंटाचेर आमी दवरया बोवा पुरबायची उलोवची सकत आमकां दिल्या उत्तीम रसना जावन ताणें रचला आनी आमच्या भाव भयणी कडेन उलोवंक आमकां बोगुल्लें वांटून घेवंक देवाचें सकत बरेपण जाल्लें हेरांक सांगूंक देवाचें उतर फरकट करूंक बरो वावर करूंक हेरांनी बरें करता आसतना प्रोत्साह दिवंक बरीं उतरां उलोवंक फावो केला सुम्या जेजू जायत्या भाव भयणींक उलोवची सकत ना तांची विरमत भाव ताची काकोळट करी सुम्या जेजू ह्या सजीबेर आमी तुका सवला जायते फावटी पूण त्याच जिबेन आमच्या भाव भयणीचो मान आमी उबयला बेजाराय दिल्या मोडी उलयल्या
नकला उलयल्या वाईट उलयल्या बेजाराई आमी उलयल्या कठीण उतरां खालसां पावसूची मोना बेसां करची उतरां आमी उलयल्या मोगाचे उतर येवंक ना उकसण्याचे उतर येवंक ना आमचे उणेपण वळखूंक सकत या उतरा दुवारी आमी करूना तुमी आमची काकुळट करी आमची विरमत पावू आमची जीभ पवित्र करे दोन्ही हात आमच्या काळजाचेर आमी दवरया सुम्या जेजून आमकां सांगला आमी सेवचें खाण तें आमकां मेळ्ळें करिना बगर आमच्या काळजांत कितें बरोवन आसा तें आमच्या जिबेन आमी उसारता आसतना आमकां मेळ्ळें करता वायट करता आमचे काळीज बोवा पुरवायचे सगळे आमचे कूड नियंत्रण करता सगळे आमच्या कुडींत सिरासिरांनी रगत वळशें करता सुम्या जेजू काळजांत तुज्या आवय मरयेन जायत्यो संगती जोगोवन दवरले म्हूण देवाचें उतर सांगता सगळें देवाचें उतर आयकल्लें तिणें काळजांत जोगून दवरलें तुजें उतर तिणें नियाळ केलें परतून परतून उडासा काडलें आज आमकांय हर एकल्याक हें देणें पावकारे आमच्या काळजांत आमी तुजें उतर जगोवन दवरूंक तुजी सकत दी तुज्या पवित्रत्म्याक आमचे थंय धाडी जायते फावटी थंयसर वायट उतरां आमी जगोवन दवरलीं आसात मेळेपण जगोवन दवरलें आसा मोगसणे दिनांतलें जगोवन दवरलें आसा हे आमचे मौन आनी काळीज पवित्र कर सुम्या आमची कूड पवित्र कर तुवें आमकां सांगलाय तूं आमच्या काळजांत रावताय तूं आमचे काळीज तुजें थेंपलें पवित्रत्म्याचें बिडार सुम्या जेजू म्हज्या काळजांत राव म्हाका वायट करूंक सोडी नाका वायट उलोवंक सोडी नाका वायट चिंतूंक सोडी नाका म्हजें काळीज तूं पवित्र कर तुज्या दैवीक शक्तीन बरें सुम्या काळजांत जायते राग दवरले आसा रागाची गडितां बक्षिनांतली गडितां बरें उलयनांतली गडितां वायट उलयली गडितां काळजांत जगोवन दवरलें सगळें तूं काड नितळ कर पवित्र कर तुज्या कृपेन बरें कांतीन भरलेल्या तुवें बुजयले पिडेंत आसलेल्या तुवें गुण केले पयस कर म्हजी कांत बेजारा तुझी ससा
मुझे तानेला तुका मुझे आशेला तुका काळीस मुझे तानेला तुका मुझे आशेला तुका ये तुडया ये तू सोम्या ये तुडया ये तू सोम्या भावय माकात्या सर्गीच्या सुका भावय माकात्या सर्गीच्या सुका काळीस मुझे तानेला तुका मुझे आशेला तुका काळीस मुझे तानेला तुका मुझे आशेला तुका आमच्या कुडीन खंयसर पिडा शिडा आसा थंयसर आमी आमचे हात दवरया दोळे आमचे दांपोवन जेजूका पुडूंक आमी सांगया पेद्रूच्या ससूमायक जेजून तापान न्हिदले तिका आपटले आनी गूण केलें खोडकारांक तांचे खोड आपूण नितळ केलें आज तोच जेजू ह्या पवित्र येवकारिस्तांत आमकां आपडता गूण करता पवित्र करता देखून आमची पिडा शिडा आमचे खंयसर जावंक पुरो हात दूख पांय दूख खंयसर आसा तुमचो हात आमी दवरया फुड्या सगळ्या जावंक पुरो आमच्या भाव भयणीक आमच्या घरांत आमच्या शेजारा वाड्यान भुरगेंत आनी आमचे लागीं मागो सांगल्या हर एका भाव भयणीक आमी खातीर आमी मागया तांची पिडा शिडा तुमी जेजू गूण करून दी नितळ करून दी पवित्र करून दी बरी भलायकी तांकां दिवन दी तोच जेजू खोडकरांक आपडलो कुरड्यांक आपडलेलो थोंट्यांक आपडलेलो पेद्रूच्या सुमायक आपडलेलो आमकांय आपडता गूण कर जेजू आपड जेजू आपड जेजू तुझ्या पवित्र स्पर्श आपड जेजू आपड जेजू आपड जेजू आपड जेजू तुझ्या पवित्र स्पर्श आपड जेजू पवित्रत्मेचे गीत गावन पवित्रत्मे सकत आमी मागया आमचे उणेपण अस्कत काय आमी वळखली सुम्या खातीर विनंती करया सुम्या तुज्या पवित्रत्म्याक आमचे थंय धाडय आमचे मन आमचे जिवीत पवित्र कर नितळ कर आमचो वावर पवित्र कर आमचे उतरां पवित्र कर आमचे कर्ण्यो पवित्र कर आमचे सगळे घर कुटुंब भाऊ बहिणी आवय बापूय सगळे आमची सैरी दैरी हांगासर आजार आसली हर एकल्यांक पवित्र कर नितळ कर निर्मळ कर कृपेन भर म्हूण आमी मागया पवित्रत्मेचे गीत गायत आसतना दोनी हात आमचे उदारे दर्या
पवित्र आत्म्याक स्वीकार करया पवित्र आत्मा आमचे थंय येता भिडार करता आमचे थंय रावता ताची सकत वाळोंदी आमच्या कुडीन आमच्या हर एका पिशव्यांनी सिरा सिरांनी हाडा हाडांनी हर एक आमच्या मोतीन काळजान हे पवित्र आत्म्या पवित्र बेसांव जोडूंक आमकां समी तयार करया आमकां कोणाचेर बेसांव जाय आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या वावराचेर आमच्या हर एका भाव भयणीचेर आवय बापूय सर वावर करतल्या भाव भयणीचेर
Cristo maurbiniche iduce embessão me magia. Iduce embessão todo am cansa me tair queria ideia ora. Ora sacramenta sasana gloria urbilia romavodla novioliti adaria sonoveja ascatrisha vataci valdiria zacin papa zacin sputa Ulasani Tudisa Urima Sesna Sesna Yekastanya Harsita Spirita Samazami Partuya Deva Vichitra Sakramenta Galu Jagastan Sogdastu Vayam Ka Sodlai Jai Surmane Sopoldan Samjiti Impagi Surko Tuja Kodi Jani Raktaja Pavitra Mistiragami Man Kurungam Kanda Yen Pavakari Zojeta Yani Raj Kartai Sasna Cha Sasna Serupaya harga patokaya Uthar tujhe aiko Jini amchi bodu Jivanam tuja vandogevo Sasanjivi sodu
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे आसो. मुगाळ भाव भयणीनो, आज आमी नियाळतांव. आमी जेजून मागणें केल्ले बरी आमकांय मागणें करूंक शिकय म्हूण आमी ह्या पवित्र बलिदाना वेळार मागया. जेजून मागणें करचें पळयोवन सिसांनी म्हळें आमकांय मागणें करूंक शिकय. आमी मागणें करूंक आनी मागणें आमच्या जिविताचो शेवट जावंक जाय आनी आमी मागण्यांत जेजूक थंय एक जावन जियोंक ताचो आदार करपा आमी मागया. जायते फावटी आमी मागण्याक फावो तो वेळ दिवना. घरांत आमी कुटुंबांत जियोन आसता आसतना मागणें बरें करिनातल्या खातीर, मागण्यांत आळसाय केल्ल्या खातीर आमी देवा लागचें भोगसणें आमी मागया आनी नितळ काळजान हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. आमी पातकी म्हणलें वळखोन संगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर्व देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनांत चिंतून तोंडाक विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून म्हगे सदांच संस्कार करी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदार देव आमची काकूळट करून आमची पदकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा सांजुजे वासाक परजळीत मागणी आनी दुबळीकायाची जिणी जियोवन तुज्या परजेक देखी बरी जिविता मुखांतर साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळीकायाच्या स्पिरितान नव्या जिणेची चाल दवरूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससना. आमेन. सांव पावलान रोमाघरांक बरयल्या पत्रांतले वासा. भावा भयणीनो, क्रिस्ताचो भक्त हांव सत उलयतां, फोट मारिना. पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान प्रेरीत जाल्ले म्हजे अंतस्कर हांव सांगता तें खरें म्हूण रुजवात दिता. म्हाका आसा एक व्हड खंत आनी म्हजें कालीस तामनांतले दुखीन भरला. म्हज्या भावाच्या म्हणजे रक्ता मासा प्रमाणे म्हजे संबंदी असलेल्यांचे फायद्याक पडचे जाल्यार हांव सुदेवाचो शिरा पडलोलो आनी क्रिस्तांत हांव वेगळो जाल्लो तसलो जाल्यारय व्हडणें आसलें. इस्रायल कुलीची ती देवान तांकां आपली भुरगीं करून घेतलेली आनी आपली महिमा उगडलेली. तांचे लागीं करार केले, नियमशास्त्रांनी आराधनाचो रिती दिल्ल्यो आनी बसवण्यो केल्यो. ती सगळी धर्मपुर्वजांची संततेची आनी क्रिस्ता मनशा सैबान तांचे कुलयेचो. सोमेस्ता वयर राज करतल्या देवाक जावं होगलाप सदांकाल. आमेन. देवाचे उतार हे श्लोक. सर्वेस्पराक वंदी ये जेरुसलेमा. सर्वेस्पराक वंदी ये जेरुसलेमा. सर्वेस्पराक वंदी ये जेरुसलेमा.
तुज्या देवाक नावाड ये सियोना, कित्याक ताणें तुज्या दरवट्यांची आडंबे घट केल्यात आनी तुजे भितर जियेतल्या तुज्या भुरग्यांक आशिर्वादीत केल्यात. श्लोक. सर्वेस्पराक वंदी ए जेरुसलेमा, तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या सवस्तकाय, उंची गोव तुका दिवन दादोशी केला. संवसाराचेर तो आपलो संदेश धाडटा, तुर्तान ताजी शुभ वार्ता प्रसार जाता. श्लोक. सर्वेस्पराक वंदी ए जेरुसलेमा, तो आपले उतर जाकोबाक कलीत करता, इस्रायलाक आपली विधी नियमां परगट्टा. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना, आपल्या नियमाची रीत तांकां उगडूंक ना. श्लोक. सर्वेस्पराक वंदी ए जेरुसलेमा. उद्गार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मुझे बकरे मुजो थाळो आयकता म्हणटा सोमी, हांव ताका वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येता. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. एक फावटी जेजू एक सुवातेर मागणेकर नासलो. मागणे जाताच दिसा मदल्या एकल्यान ताच्या लागीं म्हळें, सोम्या, जुआवन आपल्या दिसांक शिकयले बरी, तूं आमकांय मागणें करूंक शिकय. तो तांकां सांगी लागलो, तुमी मागणें करतना अशें म्हणा, बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, आमचो दिसपडतो ग्रास हर एक दीस आमकां दी. जशें आमचेर सुकलेल्या हर एकल्याक आमी बक्षिता, तशें आमचीं पातकां बक्षी, आमकां ताळणेंत व्हरी नाका. उपरांत जेजू तांकां सांगी लागलो, तुमचे मदें एकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण चिंत्या, आनी तो मोदयानीर त्या इश्टा सरची वेता आनी म्हणटा, इश्टा, म्हाका 3 उंडे उश्णे दी. पयणार आसलेलो म्हजो एक इश्ट अवचीत आमगेर येवन पावला. ताका वाडतो म्हळ्यार म्हजे लागीं कांयच ना. आनी चिंत्यान तो ताचो इश्ट भितर तावन जाप दिवन म्हणटा, म्हाका दोशी नाका, दाराक खीळ घालून जाल्या, म्हजीं भुरगीं म्हज्या पासलेन न्हिदल्यान, आतां उठोन तुका कांय दिवंक म्हजे सरशी जायना. हांव तुमकां सांगता, इश्टागते पासून उठोन तो कांय दिवचो ना जाल्यार लज नासतना ताणें विचारल्या खातीर पुणी उठतलो आनी ताका जाय तितलें दितलो. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावा भयणीनो, मागणें आमच्या जिवितांत आसा. इल्लें चड इल्लें उणें, पूण मागणें आमी हर एक फावटी बरें खारी करतना जावंक पुरो ह्या घरांत हर एक दीस सकाळीं सांजेर मागणें करता. पूण आमचें मागणें केवल उबी मागणी मात्र गी ह्या चलती मागणेंतली ह्या चडीत मागणें आसा. मागणें म्हळ्यार कितें आमी समजता, ह्या सर संगतीन आमी थोडो नियाळ करया. मागणें जेजून कशें मागणें केलें. जेजून मिसांव सुरू करच्या पयलें 40 दीस आनी रात मागलें आमकां कळीत आसा. पवित्र पुस्तकांत आमी जाणा जाल्यार जेजूचें मागणें बापा लागीं संबंद दवरता. संबंद कितें तो ह्या संवसारीक करता तें बापा लागीं सांगून उलोवन बापाची परवडणी खाणी घेवन तें करता. बापाक तें सारकें दिसल्यार तें तो करता. आमी पळयता मार्काच्या वाजेलांत अध्याय 1 वाक्य 30 आनी 5. उजवाडच्या आदींच जेजू उठो
उठलो आनी जणतले एक सुर्या सुवातेर मागणें करूंक लागलो. जेजू न्हू मागणें करचें सकाळीं उठोन. देखून जेजूय बापा लागीं त्या दीस कितें करूंक आसा, कितें मिसांव करूंक आसा, बापाची वळख दिवंक आसा आनी हें सगळें बापा तावन तो घेता आनी ते मागण्या मुखांत्र तो जाणा जाता आनी ते बापाच्या कुशे प्रमाणे तो करता. आनी तितले मात्र न्ही, निर्धार करतना सयत सगळी रात मागणें केल्लें आसा. आनी लुकाच्या वांजेलांत आमी पळयता अध्याय 6 वाक्य 12 आमकां थंयसर जेजू सगळी रात ताणें मागणें करून करशिल्लें म्हणून आमकां सांगता. असर्यां करता आसतना त्या वेळार सयत बापा लागीं उलो मारन, बापा लागीं विचारन केल्लें आसा. आनी तितलें मात्र न्ही, मागण्या मुखांत्र जेजून बापा लागीं एकवट सोडलो, संबंद जोडलो, मायपा संतोश आनी प्रेरण आनी आदार जोडलो आनी तें बापाचें मिसांव, बापाची खुशी ह्या संवसारांत करूंक तो फुडें सरलो. आज जेजून मागणें केलें, जर आमी मागणें करी जाय म्हणून जेजून मागणें शिकयलें. आमच्या बापा मागणें शिसांनी विचारल्या वेळार स्नानीक जुवांची शिस मागणें करता, देखून आमी मागणें करूंक जाय. आमकां मागण्याची आशा ह्या शिसां थंय सडली आनी आशा सडली. देखून ताणें विचारलें जेजू लागीं. जेजून करचें मागणें तांणी पळयलें. हरे वेंगड सुवातेक वचचें आनी थंयसर मागणें करचें आनी आमकांय मागणें करूंक शिकय. देखून आमकां आमच्या मागण्याक थोड्यो संगती गरज आसा. आमचें मागणें बरें जायचें जाल्यार, देवान आयकचें जाल्यार थोड्यो संगती आमी गमानान दवरूंक आसा. पयलें भावार्थें, दुसरें खालतेपण, तिसरें सोंसणीकाय आनी चवथें दुस्मनाक भुगसून मागचें आनी थिरासणेन मागचें. ह्यो संगती आमच्या मागण्यांत आसा जाल्यार आमचें मागणें तें अर्थभरीत मात्र न्हय, आमी मागलें सगळें आमकां मेळटा. देखून आमी पवित्र पुस्तकाचे उल्लेख आमी पळोवंक जाल्यार थंयसर थिरासणेन मागचें, थंय उंडे उश्णें मागतल्या थंय इश्टाची ओपार आमी आतां आयकली. थंयसर इश्टागते पासत कांय दिनातल्यार घडये घडये लज नासतना विचारता, देखून तो जाय पुरतें दिता. म्हणजे थंय आनी एक आमी पळयता दखलो विधव स्त्री आनी अनितीचो निती करत. आनी थंयसर ती न्याय विचारण येता आसतना तो गणने करिना, बगार परतून ती येवन विचारता विराराय करच्या. देखून तिका त्या विरारायतावन ताका मुक्त जोडच्या खातीर तो तिका नीत कर दिता. म्हणजे देव आमचो आचाकी चड आमचो मोग करता आनी आमी मागलें दिता. ह्या तिरसणेन आमी माग जाय म्हणलें थंयसर आमकां उल्लेख आमकां आयकोंक मेळटा. आनी सांगत आस भावार्थांत आमी पळयता पवित्र पुस्तकाचो उल्लेख. रक्तस्रावाची स्त्री ती चिंता जेजू शिकून दिवन भयण करून वता आसतना, जायतो लोक हरिहरीनी वता आसतना ती चिंता आपूण जेजूच्या दगल्याक आपडले जाल्यार आपणाची पिडा गूण जाता. देखून त्याच भावार्थान ती वेता आनी जेजूच्या त्या दगल्याक आपडता, वस्तुराक आपडता आनी ती बरी जाता. तक्षण तिची ती रक्तस्रावाची झर चुकता. मगाळ भावा भयणीनो, भावार्थान तिणें आपडलें. भावार्था वरवीं जेजून जायते फावटी पवित्र पुस्तकांत म्हणलें आसा, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. देखून ताणें भावार्थान मागलें. देखून भावार्थ आनी खालतेपणाने आमी पळयता पवित्र पुस्तकांत सुंकाकार आनी परिजेव मागणें करूंक गेल्ले आनी परिजेवान अहंकाराच्या चिंतनांनी बरोवन मागणें केलें. ताचें मागणें देवान आयकलें ना. बदलाक सुंकाकार खालतेपणान ताणें मागलें. ताचें मागणें देवान आयकलें. आनी सांगत आसा आमी पळयता सोंसणीकायेन मागचें. आमी पळयता जायते फावटी आमी देवाक आमचो कामागारा म्हणल्या बरी आमी सांगना उसारनांव जावंक पुरो, पूण आमचे चिंतप त्या लायनीन वेता. कित्याक आमी मागता हें देवान दिजे, पूण देवाची खुशी आमी हांगासर मागना. देवाची खुशी कितें आमी ती पयलें जाणा जाय आनी उपरांत देवाची खुशी ती जारी जावच्या खातीर मागची. देखून आमी मागणें करतना देवाची खुशी मोरयेन मागलें
मोरयेन मागणे केले आपले सर्वेस्पराची साकरण तुझ्या उतराप्रमाणे म्हजे थंय जावं. म्हणजे देवाची खुशी तिणें सोदली आनी देवाची खुशी चड उत्तम जावन आसा. देखून मागणें करतना आमी देवाची खुशी सोंसणीकायेन आमी सोंसून आमी रावून आमी ती स्विकार करूंक जाय. देवाची खुशी कितें, म्हज्या जिवितांत देवाची खुशी कितें जावंक आसा म्हणलें आमी मागण्या मुखांतर जाणा जावंक. आनी सांगताच दुस्मानाक बोगसून मागणें करचें. आमी दुस्मानाक बोगसिल्यार मात्र आमकां आमचे मागणें देव आयकता. देखून बोगसी नासतना आमी मागलें जाल्यार ते मागणें आयकना. आमी पळयता पवित्र पुस्तकांत बोगसिनांतल्या साकराची ओपार थंयसर ताचें कोरड आनी देवें आसलें, रीण आसलें. त्या धनयान ताका बोगसिलें, पूण 100 रुपये रीण आसल्या ताच्या संगाती साकराक तो बोगसूंक तयार जालो ना. देखून ताका परतून ताणें सगळें फारीक करीत म्हणसर ताका बंदींत दवरलो. मुगाळ भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तक आमकां सांगता आमी बोगसून भावार्थान खालतेपणान सोंसणीकायेन आनी तिरासनेन मागल्यार देव आमकां दिता. देखून आमची सकाळी सांजेची मागणी आमी भावार्थान मागतांगी म्हणलें आमी दिश्ट घालूंक जाय. आमचे मागणें कसलें जावंक आसा. देखून जेजून आमचे बापा मागण्यांत थंयसर आमकां आनी एक उल्लेख केला. आमी हेरांक बोगसिल्यार मात्र हर एकल्याक सुकलेल्यांक आमचेर सुकलेल्यांक जर आमी बोगसिता तशें आमची पदकां बोगसी म्हणजे आमच्या मागण्यांतच जेजून शिकयल्या मागण्यांतच आमी मागता आमी बोगसिता देखून आमकां बोगसणें मेळटा. देखून आमी बोगसिना जाल्यार आमकां बोगसणें मेळना. आमचें मागणें देव आयकना. देखून मुगाळ भाव भयणीनो, सकाळी सांजेची मागणी बरी करून आमी भावार्थान आमी म्हणूंक जाय. सांगताच आमी पवित्र पुस्तकांत पोरण्या सुरल्यान आमी पळयता समवेलाच्या बुकांत समवेलाच्या पयल्या ग्रंथांत थंयसर आमी पळयता अध्याय 1 वाक्य 15. एल्कानाची पतीण हान्ना भुरगीं नातली तिका आनी ती मागता तेंपलांत भितर सरून मागता. तिची मागणी तिच्या काळजा देवाचें उतर सांगता. ती म्हणटा हांवें म्हजें काळीज सर्वेस्परा मुखार ओंपतिलें. तिची बोगणां आसली, भुरगीं नांत म्हणलें बोगणां आसली आनी हेरांनी उलोवचीं उतरां कठीण उतरां आसलीं आनी जायत्यांनी अणकण्याची उतरां वायट उतरां हें सगळें ती कितें करता देवाळाक वेता आनी सर्वेस्परा देवा मुखार ओंपतिता आनी सगळें समर्पण करता. असो फळ जावन तिका भुरग्याचें देणें फावो जाता. तिचे मागणें देव आयकता. मुगाळ भाव भयणीनो, आमच्या वैयक्तीक जिणेंत आमचे मागणें कशें आसा म्हणलें आमी आमकांच विचारूंक जाय आनी आमी आमच्याच अंतस्करणाची झडती करूंक जाय. मागण्याक वेळ आमकां दिवंक जाता गी. ह्या मागण्याक बसतना आमची चिंतप कसलें आमचे लागीं जावंक पुरो जाय पुरतें पयशे ना जावंक पुरो या आमी जाय पुरते ग्रेस्त काय आमकां ना जावंक पुरो पूण मागण्यांत मात्र आमी ग्रेस्त जावंक जाय. मागणें करच्यांत आमी ग्रेस्त जावंक जाय आनी तोड मात्र देव हर एका संगतींनी आमकां तो ग्रेस्त करता, आशिर्वादांनी भरता. देखून आमकां मागणें खरी जाय म्हणली एक आशा दिवंक जेजू लागीं आमी मागा जाय. मागणें करूंक देवाची कृपा मेळ जाय म्हूण आमकां आशा सोम्या आमकां आशा दी. मागणें करची आशा अत्रेग आमकां दी आनी ह्या वेळार मात्र आमचें मागणें कशें संवसारी संगती वस्तू आमकां जाय जाल्ल्या वेळार आशा जाल्ल्या वेळार आमी कितें करता आमी त्या आशे फाटल्यान आमी वेता. ती कशें जोडची, कितें पयशे उरोवन गे, पयशे जमा करन गे, त्याग करन गे, सॅक्रिफायस करन गे, ती वस्तू आमकां पयशे ना जाल्यार जमोवन ती आमकां मेळाची आमी करता कित्याक आमकां त्या वस्तू थंय आशा आसा. तशेंच ताच्याकी वर्तें आमकां मागण्यांत आशा आसा जाय आनी ती आशा दिवची पवित्र आत्म्यान. जेजू लागीं आमी मागल्या वेळार पवित्र आत्म्याची ससाय तो आमकां दिता आनी पवित्र पुस्तक आमकां सांगता आमी मागा तुमी घेतल्या सोदा तुमकां मेळटलें, बोडया आनी तुमकां
उक्तें जातलें आनी जेजूस म्हणटा सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्या चड मापान पवित्र आत्मो दीन जायते म्हणजे आमी संवसारी मनीस संवसारी संगतींनी आमी इतले जियोवन आसतना पूण आमी आत्मीक संगतींनी मागण्यांत चड आनी चड जेजू थंय रावून मागणें करूंक आमी शिकोवंक जाय. दाकांची वाल आनी पांटे जर पांट्यान पळ दिजे जाल्यार दाकाच्या वाली थंय एकवटान रावूं जाय ना तर पळ मेळना. तशेंच आमी जेजू लागीं मागता आसतना जेजू थंय एकवटान रावून मागलें जाल्यार आमकां बरें फळ आमकां मेळटा. मगाळ भावा भयणीनो, आमच्या काळजांत मनांत जर राग आसा, द्वेश आसा, मोसोर आसा, हें सगळें आमी जोगोवन दवरून आमी मागणें करता जाल्यार तांचो कितेंच उपकार ना. वेळ मात पाशार जाता शिवाय ह्या मागण्या द्वारे कितेंच आमकां फायद्याचें जायना. तर आमी आमच्या काळजांत जायते फावटी बेजाराय आसा, राग आसा, द्वेश आसा, हें सगळें आमी त्या अन्नान एलखानाच्या बायलेन सर्वेस्पर देवाक समर्पिल्या वरी ओमतिल्या वरी आमच्या काळजाचे अत्रेक आमचे काळजां आसली बेजाराई खंत हे सगळे आमी सर्वेस्पर मुखार ओमतीचे समर्पण करचें आनी ह्या वेळार आमी मागलें देव आमकां दिता. तितलें मात्र न्ही, आमी जाकोबाच्या पत्रांत आमी पळयता अध्याय 1 वाक्य 6 कसलो दुबाव करिनासतना बावरतान तो मागोवं. कित्याक जो कोण दुबाव करता तो वाऱ्यान हलता धलता तसल्या लाराबरी असल्या मनशाक ह्या असल्या सालीच्या मनशाक कितेंय मेळटा म्हूण ताणें चिंतचें नाका. मुखार भाव भयणीनो, दुबावान मागल्यार आमकां मेळना म्हणून जाकोब आमकां ताच्या पत्रांत बरोवन आमकां सांगता. देखून आमी बावरतान भरवशान खलतेपणान मोगान बरोवन थिरासणेन सोंसणीकायेन दुस्मनाक भोगसून मागणी करची सकत सर्वेस्पर देव आमकां हर एकल्याक दिवं दी म्हणून ह्या पवित्र बलिदाना वेळार मागया. आमेन. हाडून आयल्या उंडो हाणी वायन बापा सर्गीच्या पवित्रत्या काडू बदलून दी मास रक्तान क्रिस्ताच्या किरकोळ काळ जामोना ओपून दी आमची नान वड कामा सुफल कर म्हूण मागता. आमची ल्हान वड कामा सुफल कर म्हूण मागता. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्व देवपाक म्हणटा तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमे आमच्या नक्क्या पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घे. सृश्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या हातारोका आपले परजे खातीर सांज उजे वासान खतखतीत मोगान भेटयले मागणे आनी गलतेपणाचें सादें जिवी तुका भोव मानवलें. येसू शेगूण आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो करया आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वसूया. वर्षामी करूंक फावो
सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्वपदधरा आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू ख्रिस्त आमच्या सुमियावरवी आम्ही दुःखाधीन वाचूंक पावो ओ काही दोनितीसो आणि आमच्या पैद्यासो संतोष बरीत काळ जाव म्हळ्यानी तुझ्या सेवका सांजुचे वसा पासून आम्ही दुःखाधीन वाचता पवर्तनच्या आणि मागणेच्या उजवाडान तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ताचो संघात जोडून कालतेपणाच्या आणि दुबळीकायाच्या स्पिरितान जिवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावंक फावो केलोय हे ताचें देखी बरीच बरजडी जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गींचो आदार दिता देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सरदुतां भक्तां संगती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान आमी तुजी स्तुती गायता सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवान तू सर्गे तुकाचे सर्वेश पोराचे नावी येतात सर्गे तुकाचे सर्गे तुकाचे बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात नंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकाचें बुकसोणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत हे वारवतलें ही म्हज्या उडासा करात बावडतासो गुट परगटोया Jesu, Tudzie moja, Amen, samaranta, Tudzie moja, Jivan pon, Amen, Pargarta, बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीताचो गुंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्खे संवसारार विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पिटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजी दया कर म्हूण आमी मागता आमकां बरे देवाचे माये संगाती भगवान जुजे तिचो पती
म्हगे धर्मजोत म्हगे जुजे वाज आनी सर कडेन तुका मादवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासल्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदारे बापा सर्वंदर आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुंदराची आज्ञा मनां धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना धीर घेवन सांगता आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायठांतली आमकां निवारे. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोवशान अतिरेक जाल्यांक आमकां तुजी उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाई. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पयसभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने कोटान सांबाळ. तुमची येताय राजवड चलयताय जसनाच्या जसनाक. सुम्याची शांती जदांकाल तुमचे सवय आसो. माया मगो गुर्त जावन एकामेका शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सर सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. सोमिया तुका हांव अथयता तुज्या येण्याक रोज जाता. सोमिया म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जिये सांगा तुजो हांव आशेता. सोमिया तुका हांव अथयता सोमिया म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जिये सांगा तुजो हांव आशेता. विश्वासी तूं मोगाळ सोम्या म्हाका विश्वासी राख धन्या. विश्वासी तूं मोगाळ सोम्या म्हाका विश्वासी राख धन्या. सुखांगा पिडे भलायके एक माता दारुये सोम्या. सोम्या तुका हांव अथयता
संगात तुझो देवी अनुभव मोगा एक मोठ सर्गीयन संगात तुझो देवी अनुभव मोगा एक मोठ सर्गीयन तुझ्या दादोशी जाता महिमे बोरी तू ये ख्रिस्ता सुनिया तुका भद्रेता तुझ्या येण्यात जाता सुनिया मुझ्या तुये खर्चा मुझ्याची सांगा तुझो आशीर्वाद प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा या बागी दिसा तुझ्या पुण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणात दोशी केल्ल्या पासून आमी तुका अर्घ दिता. आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटांत जीवची थान आमच्या काळजांत सडय आनी सांज जुजे वजाच्या परजळी शिकोवण्यांनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो संभ्रमीक आशिर्वाद जोडूंक तुमच्यो तकल्यो बगया. सर पददार देव दयाळ्यान तुमचेर आशिर्वाद घालो आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारो. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बावर्तान बरोवच्यान आनी मोगान तो भरूं आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यांनी सुपळ करूं. शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे सोलोंक आनी असे सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां पावो करूं. आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदांच आसो. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार दयकन बसात. मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या पवित्र वेळार सांजो जेवास बापा मुखांतर बरे पोवन जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार ह्या पोवन शेताचो डिरेक्टर मनादीक आसीस रेवेल्लो बापाच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान मागता आसतना तुमी हांगासर येवन भेटयल्ले सर विरादे सुपळ जावन दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. आमचे मदेगात गोंयांत जावन आयिल्ले ते पाद्र्याक ह्या जाक तेच बरी गोंयांत जावन आयिल्ले हांगासर लोक आसा. दय करून गोंयकार आनी उबे रावचे प्लीज कायंडली रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट. फोन चलोवन येल्ले मनादीक बाप मैकाल मस्करनस प्रस्तुत सांजकोबाक समर्पिल्ल्या कटील फिरगजीचे विगार जावन आसात. हांगासर येवन आराधन मिसाचें बलिदान देवाचे उतर सुनियाळ दिवंक तांकां आपयल्या वेळार कुशेन ते हांगासर आयल्यात. हाच्या आदीं जायते फावटी ते हांगासर येवन ह्या भक्तीपणांत तांणी आमकां वांटो दिला आनी आमकां आदार दिला. मुखाळी आसाक बापानो तुमी आमकां आराधना मुखांतर जेजू सवें संगात पोवन दिलें मीस आनी देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांतर आयच्या भक्तीपणाक तुमी आदार दिला. हांगासर आसल्या सर्व भक्तिकांच्या नांवान तेच परिपूर्ण शेताच्या डिरेक्टर मनादी आसीस बाबाच्या नांवान आनी म्हज्या नांवांनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमच्या मिसावाक सर्व आमी बरें मागता. तुमकां देव बरें करूं. कुमसाराक संगात पोवन दिल्ले आनी कुमोग केल्ले फरंगी पेटे कोवेंताचे याजाक मनादीक दिलराज आनी मनादीक जीवन
दिवपाक तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. कंदारांचे मुखेल फोन घेवन सोमानेस सैमान पायस आनी ताका संगात दिल्ल्यांक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या मानेस विवियान डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालाक मानेस स्टीफन मेंडेस आनी सर सिब्बांदे देव बरें करूं. सांजू देवास बापा मुखान देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. मोगाच्या Santo Zevas Papa Obla Pane Manduka Kurpa Magoni Baba Vignan Sadinaka Dekun Bushya Mogochano Santo Zevas Bapaच्या पांयांतळी मागोंक आयिल्ले इरादे ते सवा हांगासर सबारांची आशा अपेक्षा जुजवाजा बाप्पा आमकां आंत्र तांकां लाभा जाय आनी खंडीत जावन तो फावो करता म्हणला विश्वास धरून आशेवन मागिल्ल्या समेस्तांच्या काळजाचे यात्रेक सुफळ जावन दी म्हणलें आम्हा समेस्तांची आशा आनी मागणें जावन आसा. सांजू जेवाज बापाक लागीं मागिल्ले उपकार मेळिल्ले ह्या परी आसात. तेगांक बरी भलायकी मेळिल्ल्या खातीर अर्गां पटयल्यात. बरें कामा खातीर मागिल्लें काम मेळ्ळ्या खातीर अर्गां. बरी सैरीक मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दिल्यात. 9 दिसाच्या नोवेनां घेवन सोरो सोडच्या खातीर मागलें आनी आतां सोरो सोडला देखून कुटुंबांदारां अर्गां दितात. एलर्जी गूण जाल्ल्या खातीर अर्गां पटयल्यात. वायटा विघ्नांतले राखून मेल्ल्या खातीर अर्गां पटयल्यात. मागलो उपकार मेळिल्ल्या पासत अर्गां. कुटुंबांत शांती समाधान मेळिल्ल्या खातीर अर्गां. पिडेशिडेंतले अवघडापयांतले विघ्नांत हांव राखून मेल्ल्याक अर्गां. ते समा आयिल्लीं फिक्स डेपॉझीट केल्ले पयशे बऱ्या तरान फाटीं मेळोवंक. युरोपाक वचूंक पासपोर्ट एम्बसी जावच्या खातीर. डिस्क प्रॉब्लम गूण जावच्या खातीर. CA एग्जाम पास जावच्या खातीर मागलां. चोर मेल्ले जाग्याचे रेकॉर्ड बऱ्या तरान फाटीं मेळच्या खातीर. शेजारच्यांनी खर्चे उपद्र रावच्या खातीर. भुरग्यांक बरी भलायकी मेळच्या खातीर. एका आवयची काळजाची पिडा गूण जावच्या खातीर. दोगा भुरग्यांचेर घाल्ले केस फाटीं काडचे खातीर. एका वर्सांत 1000 जाल्ले जोडे काजारी विच्छेदनाक तयार करतात तांचे मदें राजी जावन तांणी सांगाता येवच्या खातीर जुजवाजाची मजत मागल्या. इस्रायलाची विजा रिजेक्ट जाल्या ती फाटीं मेळच्या खातीर. आर्थीक अडचणेक संपडोवन काम भलायकी वगडायल्या. तशेंच एक्सिडेंट जावन हाडां मोडल्या एकल्याक जिवीत सारकें जावन बरें बिझनेस आरंभ करूंक आदार मागला. भुरग्यान बऱ्या तरान उलोवंक. दोगांक इस्रायलाक वचोंक भाग फावो जावचे खातीर. शिकोवंक बरी मोत आनी परिक्षेन बरें मार्क्स काडचे खातीर चौगांनी मागला. बिझनेस आरंभ केला बरें गिरायकी येवच्या खातीर. कोर्ट केस इत्यर्थ जावंक आनी जाग्याचे रेकॉर्ड बऱ्या रितीर जावच्या खातीर. बरी सैरीक मेळच्या खातीर 8 जाणांनी मागला. रीण फारीक जावच्या खातीर. बरी भलायकी मेळच्या खातीर 12 जाणांनी. बरें काम मेळच्याक 14 जाणांनी मागला. ऑपरेशन जाल्लो पांयांचो गाय बेगीनचो गूण जावंक. एकल्याच्या आंगाची खतां एलर्जी संपूर्ण गूण जावंक. बऱ्या कामांच्या इंटरव्यूक सिलेक्ट जावंक. फिनलँड कामांचे गव्हर्मेंट प्रोसेस बेगीन जावंक. दुबयंत बिझनेस बऱ्यान चलोवंक. कॅनडाचे PR बेगीन हाताक मेळोवंक. 2 वर्साच्या भुरग्याक सुडाळ उलोवंक जावंक. BP शुगर गूण जावंक. जायत्या तेंपातान जागो सेल जावंक पार्टी येता पूण सेल जायना तो बेगीनच सेल जावंक. नोव्हेंबरान जावच्या परिक्षेन बरें आनी शिकोवन बरें फलितांश मेळच्याक तेगांक इस्रायलाक वचोन भाग फावो जावच्या खातीर. शिकपांत आसक्त नातल्या एका भुरग्याक आसक्त येवंक. कानांच्या शिरांनी येवचो उजो गूण जावंक. कृशेक बरें फळ मेळच्या खातीर. आर्थीक रितीन कश्टांचे एकल्याक लोन मेळच्या खातीर. रीण फारीक जावच्या खातीर. हाती धरिल्लें काम पंता पावोवंक. जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक. बरो गिरायकी मेळोवंक. मानसीक पिडा गूण जावचे खातीर. कोर्टीच्या केसींत जीक मेळोवंक.
बऱ्या सांबाळाचें काम फावो जावचे खातीर घर बऱ्या मोलाक विकून वचोंक शांती समाधान मेळचे खातीर गोमटी दूख तकली फडाफड ताप गूण जावंक पाट हात पाय पेंकाट दूख दोंपराची दूख गोमटी दूख गांठी दूख गूण जावंक राग पयस जावचे खातीर मागला जाग्या खातीर कुटुंबाच्यांनी दिवच्या दोशीतां राखोवंक कोर्ट केस इत्यर्थ जावंक भुरग्याचें देणें फावो जावच्या खातीर 5 जोड्यांनी मागला एकल्याक बरी सैरीक मेळोवंक इस्रायलान शांत समाधान राज करचे खातीर भुरग्याच्या आंगार पडली धवी खातां गूण जावंक घराचो जागो जाय जाल्ल्या कडेन मेळच्या खातीर बरी विजा आनी बरें काम मेळोवंक मादक वस्तू खावचे रावोंक आनी आयताराचे मिसा वचूंक दिल्ले पयशे पाटी मेळचे खातीर परिक्षेच्या वेळार वाचिल्ले मतीन दवरून बरें मार्क्स बरेंकन बरोवच्या खातीर एका तरणाट्यान मिसाक वचूंक वडिलां पटल्या सबार तेंपातान मागोवन आसात ताणें मिसाक वेचाक मतीक उजवाड मेळोवंक काजरजन 4 वर्सां जाल्ल्या जोड्याक भुरग्याचें देणें फावो जावच्या खातीर प्रत्येक तरान मागला 10व्या क्लासीच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळच्या खातीर आवयचें पोट दूख गूण जावंक पाय दूख गूण जावंक शिकोवंक बरी मोत आनी शिकले उडासान दुरोवंक आनी बरें मार्क्स काडूंक तेगांक एकल्याची काळजाची पिडा गूण जावंक भुरग्याची एलर्जी गूण जावच्या खातीर आमाल पियेणें पयसान घरांत शांती राज करच्या खातीर सौगांक कातीची पिडा गूण जावंक एलर्जी गूण जावंक एकल्याच्या मतीक उजवाड मेळोवंक पांयां पंदली एलर्जी गूण जावंक एकल्यान ताची वायट संवय सोडून घर बरेंकन सांबाळच्या खातीर आवय बापायक बरी भलायकी मेळच्याक तेका कुटुंबाच्या भुरग्यांनी मागला मायग्रेन समस्या परिहार जावन तकली फडाफड रावोंक परगांवांत आसलेल्या एका तरणाट्या बरें काम मेळोवंक आनी सेवी इंटरव्यू पास जावंक कॅन्सर पिडेंत वळवळच्याक बरी भलायकी आनी दिसपडटो ग्रास मेळोवंक आंगार आसले कीड खरोज गूण जावचे खातीर एकल्याक बरें काम मेळच्या खातीर शिकोवंक बरी मोत मेळच्याक परगांवांत बरें काम मेळोवंक दोगांक एक बरो जागो फावो जावन एक घर बांदूंक फावो जावच्या खातीर मागला कॅन्सरा खातीर किमो घेतल्याक बेगीनच बरेंपण मेळोवंक आमाल पियेवणें पयसवच्याक आनी बरें काम करच्याक काजार बऱ्यान जाता तितल्या बेगीन जावच्या खातीर PUCच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत आनी परिक्षेन बरे अंक मेळोवंक आवय बापायक आनी कुटुंबाच्या सरसंद्यांक बरी भलायकी मेळच्याक हार्टाची पिडा मोतीची पिडा दान दूख गूण जावंक दोगां ल्हान भुरग्यांनी झगडें करिनासतना मोया मोगा रावोंक वडिलां मागतात एकल्याक बरें काम मेळच्या खातीर गॅस्ट्रीक समस्या गूण जावच्या खातीर स्वंत बिझनेस करच्याक लोन सँक्शन जावच्या खातीर ह्या तेसावां खातीर आनी हांगासर ह्या पुणथळार येवन जुजवाजाची मजत मागून बरें आशेतल्या आनी ह्या पुणथळार येदोळ पर्यंत विविध रितींनी कुमो केल्ल्या दान दिल्ल्या आदार दिल्ल्या सेवा दिल्ल्या विविध वेळार हांगासर येवन सेवा दिवच्या पाद्रेबांक आनी बऱ्या मनाच्या मनशांक समेस्तांक सांजुजेवाज बाप सर बरें तांकां फावो करून दी ताणें आशेवच्या संगतींनी तांकां बरेंपण मेळोवन दी आनी प्रत्येक जावन सगळ्या संवसारार शांत समाधान राज जावन दी म्हणून आनी प्रत्येक जण आमी सर्वां आमच्यो गरजो इरादे घेवन आयल्या ह्या आमच्या गरजांनी जुजेवाज बाप आमचे खातीर विनंती करून हांगासर येयल्ल्या आमकां समेस्तांक बरेंपण कुडीचें मोतीचें कुटुंबांत शेजारा घरांत घरा भायर कितें सर्व आमी आशेवन आसा भुरग्यांक बरी भलायकी भुरग्याचें देणें कुटुंबांत समाधान ह्या वडिलां मदें एकवट माये मोग कितें सर्व आमी आशेवन आसा तें सगळें मेळोवन दी म्हणून दिंबी घालया हांगासर आसलेल्या एकामेका खातीर आयतवार घालून आमी मागून जुजेवाज आमकां फावो करता म्हणल्या विश्वासान कित्याक दिंबयेर पडोवन जुजेवाजान मागलें आनी आचर्यें थंयसर घडलें आनी तेंचो आचर्य तुज्या आनी म्हज्या जिवितान ह्या थळार घडोवन दी जुजेवाज आमच्या खातीर विनंती करून दी आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां तुजी खुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवाड नमन मरिये गुडबेन बरे समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तुजो देव आनी स्त्री फावट तुजे खुशीचें जेजू
भगिवंते मरिये देवाची मे आम्हा करते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. महिमा कनी पुता कनी पवित्र ज्ञान सर्वता कोणाक दिंबी घालूंक सांगता दिंबी घालया दिंबयेर पडोवन मागिल्लें आमकां लाभता म्हणली पातयेणी आमी धरया आनी ह्या नोवेनांत वांटो घेवया. सांजुजे वासाची लतीन सुमया काकुळतामची कर सुमया काकुळतामची कर क्रिस्ता काकुळतामची कर क्रिस्ता काकुळतामची कर क्रिस्ता ऐकमका क्रिस्ता ऐकमका क्रिस्ता दयेन ऐकमका क्रिस्ता दयेन ऐकमका सर्गींच्या देवा बापा देवा पुता संस्काराच्या तारोका देवा पवित्र तिमिया सांतिसिमा त्रिंदादी एकास देवा गोंयच्या बेणावलीन जल्मल्ल्या सांजुजे वास बापा आपल्या आवय बापायच्या देवास्पणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजुजे वास बापा दुबळी गायची जिणी जीवन सुखूर्त जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजे वास बापा सगळ्या किनारान पवित्रपणाचो परमळ पसरल्या सांजुजे वास बापा श्रीलंका दगदवणे संपडलेल्या कथोलिकांची बिरमत पावल्या सांजुजे वास बापा मरियमायेचो सेवाक जावन आपणाक मरियमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुजे वास बापा भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नाच जावन वयच्या कथोलिक बाबा जिवो केल्ल्या सांजुजे वास बापा कोंतांचे भक्तीपणादान मरियमायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजे वास बापा कश्टान संपडलेल्यांच्या गरजान पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजुजे वास बापा देवाचेर भावार्थ वंजिनेंत आयिल्ले सर्व कश्ट अनवार धैर्यान सुसुरल्या सांजुजे वास बापा भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नजरल्या पासून देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजे वास बापा बाबा सणून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या कालिंडांत हाडूंक वावरलेल्या सांजुजे वास बापा देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वांक देवा सरशी हाडून पेसाडिल्ल्या सांजुजे वास बापा देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले. नोवेनाचे मागणे हे सांजुजे वास तूं आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गींत जावन देवाची बेसांव आमकां वाडीत आसाय. तुजें जिवन आमकां एक आदर्श तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्त जिणे मेल फंक्त तेच वाटेन आमी चलच्या तुजे तावन प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या कोपान समर्पिता. सांजुजे वास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें तुज्या जिणेन देवाचो परबीत मोग तुवें भोगलोय आनी तो सुमोग हजारो लोकां वांडच्या तूं सुटसुटीत जालोय. अंतरांत बुडोवन आपल्या जिणेची वाट वगलयल्या सरशी तूं धांवलोय. तांकां जिविताचें उतार प्रगट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडले. हे मिसांव करतना तुका पुरासान जाल्ले म्हूण ना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय. असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी कितलात घाल देवाचे उतार प्रगट करूं आमची काळजां उर्बेस कर. पेल्याच्या बच्या वेशांची तूं आमकां शिकय. सांजुजे वास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसतल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय. तांच्या गरजांत तूं पावलोय तांची दुकां तुवें पुसलीं तांच्या जिणेंत नवो भरोसो हाडलोय. जेजूच्या ल्हाना भावंडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणे मारिपा शिकयनाय आसता. जेजूचें सारकें दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्टतल्यांतय पळोवंक आनी तांचे सेवे लागून आमकां प्रेरीत कर. सांजुजे वास ह्या संवसारी देवाच्या हातेर तूं जावन आसलोय. देवाची विशेष मजत तुजे सवय आसली आनी सपारान देवाचो आदर मेळस केलोय. आज सरकारासान देवा संगीत तूं आसाय थंय तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचें जिवन तुका उक्तें करता. आमच्या जिणेंत ते कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा. आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पासून देवा लागीं माग. ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजां पासून देवा लागीं विनंती कर. सांजुजे वास देवाच्या मोगाळ वेंगेत हांव कितें पयस वचूंक आमकां सोडी नाका. दुस्मनांच्या सरपासांत हांव आमकां राखून व्हर. भोवार्थाक आडवेच्या संगती बली जावंक दिवं नाका. जेजून दाखयले वाटेन चलोवंक मरियमायेच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी भयणा उपरांत तुज्या संगता देवाच्या सगळींच्या घरांत ससा जियोचे भाग आमकां मेळाशें कर. आमेन.
सुम्याच्या नवी आमचो आधार ताणे रचला सर्गानी संसार सर्वेस पर तुमचे सोवे असो तुमचे सवय असो प्रार्थुया सर्गींच्या बापा विविध तराच्या दुखीक पिडे कष्टांक आनी अडचणी संपडल्या थंयची तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान उजमितां करून दाखयलां ते स्परी तुज्या सेवका सांजुजे वसान आपल्या जिणी आनी मरणां जायतीं अजापा करून तीस मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गुण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्या भलायकी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार हे घडये आमी उसारल्यो आनी उसारनांतल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां भोव कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोबे असो तुमचे सवय असो आज सांजुचे वसाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता ताची महिमा आनी संतोष एका देवा तावन येता तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो सांजुचे वसाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतली सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडान जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक सेकी सेवे साकरेची मनशां जावं तुमकां पवित्रत्वाचें बळ मेळ्ळो सांजुचे वा सर्गींच्या राजान बापाच्या कोटान आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पयस सभा संतोष बरीत आसा तुमी सगळीं त्याच बापान बसयल्ल्या घरान भगवंतपणाचो मुकुट जोडून असनाक संतोष बगूंक पावो जावं आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्रत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सेवेन सदां रावो Jesus socorro, तुझीसरो संदेशासो प्रसार केलो विघ्नांवरा दुबळ्या धाकट्या मोगार तुवें गेलो सांजुचे वास बापा ओगळा बाळी सर्गीच्या वाटे चलोन शिकर पातक सांडून आदार लाव सोडून दी कृपा दिया पावरपा माया मोगन सोनांच्या मागोन दी कृपा सांजुचे वास बापा ओगळा पाणी कृपा मागून दे बाबा विघ्नांसाठी नाका तुझे वास बाबा म्हाका बेसा सुपड करो मोगामी देवाची खुशी आमी काल जावच्या देवी कृपा मागून दे मुलाने म्हाका सांजुचे वास बापा ओगळा पाणी मांडुका कृपा मागून दे बापा विघ्नांसाठी नाका
देवास बापा आम्हा पासोते नदीकार भगीवन गुसचे कुरवे निवरमका आमच्या देवा आमच्या दुश्मनातले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन